उपद्रवी पीएफआयचेर 11 राज्यांनी एनआयए, एटीएस, ईडी पुलिसांच्यो धाडी 100 वयर फुडारी कार्यकर्ते ताब्यात कारवाये खासा कमांड सेंटर बाळणा एनआयएची फातोडेर धाड. गोंयांतल्या बांगलादेशींचेर एटीएसाची नदर. बेकायदेशीर रावपी 22 बांगलादेशींक उखल्ले साखळे वाळपय दिवचले वारका कोलवाळे धाडी. विदेश वेव्हार खात्या वरवीं डिपोर्टाचे काम सुरू. पीएफआय धाडीच्या फाटभुंयेर घर मंत्री अमित शहाची उंचेली बसका. एनएसए एनआयएची मुखेल अधिकारी बसकेत धाडींचेर देखरेखीक खासा कंट्रोल रूम. धाडींनी एनआयएचे 200 वयर अधिकारी. साखळे जंक्शनाकडच्यान चोरला घाटाचेर ट्रक आनी हेवी मालवाहू गाडयांक बंदी. घाटाच्या रस्त्याच्या रिपेराचे काम 19 मार्च 2023 मेरेन जड गाडयांक एंट्री बंद. चर्चिलाचो पूत सावयो जावंक सोदता. जीएफएचो अध्यक्ष चर्चिल म्हणटा क्लबांचो तेंको. एआयएफएफाचो अध्यक्ष चौबे गोंयांत मुख्यमंत्र्या कडेन गाठ भेट. चर्चिलाचे मुख्यमंत्र्याक फूल बॅकिंग. अविश्वास थारावाचेर निकालाक 24 वरां आसतना घनश्याम शिरोडकारान दिलो मडगांव नगराध्यक्ष पदाचो राजिनामो. रजावखे पर्सनल. 15 जाणांनी घाल्लो अविश्वास. बेकायदेशीर गजालींक आळाबंद घालूंक जेटी पॉलिसी जाय. हाय एंड पर्यटक हाडटले जाल्यार गोल्फ कोर्सा सारकिले प्रकल्प जाय. चुकीच्या म्हायती वेल्यान विरोध नाका. पर्यटन मंत्री डिबेटीक तयार. वास्को 101 जाणांक 3 कोटींची तोपी घालपी नूर अहमदाक जामीन नाका. ताचे कडच्यान करची वसुली. नूराक धरून हाडल्या उपरांत गुंतवणूकदारांची मागणी. रायबंदरचे हॉस्पिटल बांदतात जीएसआयडीसी. ग्राउंड फ्लोर आयुष फाट्याक वयर नित्याचे हॉस्पिटल. आयरिश म्हणटा जाय फूल फ्लॅज हॉस्पिटल. दुयेंतींक फॅसिलिटी सारक्यो ना. इंटरस्टेट संघटीत गुन्यांवकारी ड्रग्स नेटवर्काच्यो नाडयो आवळोवपाचेर पुलिसांची इंटरस्टेट स्ट्रॅटेजी. महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगणा, गुजरात, ओडिशा पुलिसे बरोबर गोंय पुलिसेची बसका. देशात कोविडाच्यो नव्यो 5,000 वयर केशी. एक्टिव्ह केशी 46,342. गोंयांत नव्यो 41 केशी. एक्टिव्ह केशी 390. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान शिकेरी गोशाळेत गाय घेतली दत्तक. घरकान्नी बरोबर केली गोपूजा. दत्तक गायीचो वर्सभराचो खर्च मुख्यमंत्री करतलो. हायकोर्टाक रस्त्यावेल्या फोंडकुलांचो हुस्को. मुखेल रस्त्यावेली फोंडकुलां 4 सप्तकां भितर भरून रस्ते रिपेर करात. सरकार, कंत्राटदार कंपन्यो, अधिकाऱ्यांक कोर्टाची अर्द. म्हापशा जेएमएफसीची हिल टॉपाचो पात्रांव जॉन स्टीफन डिसोजाक हैदराबादाक व्हरूंक परवानगी. 2 दिसांचो ट्रांझीट रिमांड. ओस्मानिया युनिव्हर्सिटी ड्रग केशीत अटक. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो शिक्षक, विद्यार्थी आनी पालकांबरोबर नवे शिक्षण धोरणाचेर 24 सप्टेंबराक व्हर्च्युअल संवाद. शिक्षण संचालकान दिली माहिती. फोंड्या उसगांव नेस्ले लागसार हिट अँड रन केसीत एके बायलेक मारली. 44 वर्साची अनघा देसाई स्पॉटार सोंपली. गाडी फरार. सांताक्रूज चिंबला जंक्शनार कदंबा सायकलीक मोखली. सायकली वेलो सोंपलो. चिंबलाचो देवू मार्दोळकार आगताक सोंपलो. जंक्शन जाला खंय एक्सिडेंट झोन. फुडल्या वर्सा बायलांचो आयपीएल सीझन सुरू. बीसीसीआयचो अध्यक्ष सौरव गांगुलीन केली घोषणा. राज्य क्रिकेट संघटनाक धाडले चीट. सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीक्स. प्रधानमंत्र्याच्या भाषणाचो संग्रह आज आकाशवाणी भवनात जाता प्रकाशित.
मार्केट निगेटिव्हार उक्ते. सेन्सेक्स 58,899, निफ्टी 17,513.